Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुसल्याक थावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें. एक एथिओपियेकार जात्रेक जेरुसल्याक गेल्लो. तो एक हिजरो आनी कांदाका इथिओपियाचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेर वेताना इसायेस प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो एथिओपियेकार इसायेस प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें परतिपाळ केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटोच गाडयेंत चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. होय, जिव्या मनशांचे प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. तेन्ना त्या हिजऱ्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं ओ दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगोट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजऱ्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोळ आसा? फिलिपान म्हणलें, सगळ्या काळजान तूं सोतमानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोतमानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय, फिलीप आनी हिजरो, उदकांत देंवले. आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतोच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजऱ्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगळो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या शारांनी भोंवून सेजारियाक वचो पर्यंत शुभ वर्तमान परगोटीत रावलो. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रानो देवाचे नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात.
ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आदळूंक दिले नात. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भोक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. जेजून उरपोंजीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलों. ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातोलीं. अशें प्रवाद्याच्या बरोवप्यांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलों तो म्हजेंच मास. सोमयाचें शुभवर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बापान म्हाका धाडला आनी ताचे बगोर कोणाक म्हजेशी येवंक जायना. जुवांव ओवेस्वर 6 ओळ 40 आनी 4. नियाळाक आधार. एक दीस एक भुरगें वेळेर चलतना एक शिंपलेक पळोवन ओडव घालता. लारां व्हडल्यान आवाज करतालीं. तरी आसतना तें भुरगें त्या शिंपले वाटेन वेता.
कसलीच बोडाय करूंक त्या भुरग्याची पावलां नासलीं. परतें जाल्यार आपल्या मनाक आनी दोळ्यांक आकर्शीत करतल्या वस्तूंक तें पळोवन फुडें वेता. जेजू आयज आपले वाटेन ओडोन येवपाक बाप तांकां धाडल्या बगर हें काम जायना म्हूण सांगता. भावार्थ रोकडोच किरलो ना वो भितरले भितर आपशींच जागो ना. ताका काळजीदारपणाची गरज आसा. कसलें काळजीदारपण? दिसो नासलेल्यो वस्तू देवा कृपेन आनी आदारान आमच्या जिवितांत घडटल्योच म्हूण. ओडून हाडचे खातीर पयलो देव आपूण फुडें सरता. सवकासायेन आमच्या काळजांनी आपल्याक सोदपाची आनी मेळपाची भूक घालता. जेजू आपुणूच तो सर्गींचो उंडो म्हणटा. पोरजेक पुरावे जाय, मिलाग्री दिश्टी पडलोल्यो जाय. जेजू तांकां आनी आमकां जिविताचो उंडो जाता. सोत मांडप फकत समजणी घेवप न्हय, पूण घडटा तें भावार्थान मांडून घेवप. सगळें बरें आनी आमच्या ओतम्यांक जाय आसलेल्यो वस्तू देवा कडसून येतात म्हूण खात्रेन जियोवप. मोगळा बापा, जिविताच्या वाटेन चलतना कसल्यो आडखळी आमच्या जिवितांत आयल्यार पासून जेजू तुजे वाटेन हांव सदांच आकर्शीत जातोलीं आनी तुज्या फाटल्यान चलतलीं. पूण कश्टा वेळार तुज्यातान फाटीं वचोना जावंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.